त्या विषयी आणि एक दोन विषय जे आसात स्पेसिफीक दाबोळीचो विषय 2 दिसांक आयिल्लो आणि आमचे डिफेन्स मिनिस्टर जे आमच्या मंत्र्याची भेट जाली तेन्ना आमचे खासदार आशिल्ले सो त्या विशयाचेर सुद्दां जी गोष्टी तुमकां सांगपाक जाय ते सांगतले. दाबोळी विशय मोपा आनी दाबोळी आसा हे फक्त आपले राजकीय पोळी भाजपा खातीर आमचे दक्षिणेंतले काही नेते हे सदांच उपयोग करीत आयिल्ले आसा. आमचे दोनूय एअरपोर्ट हे आमचे गोंयचे ट्युरिस्टीक जे रिक्वायरमेंट आसा ताज्या खातीर दोनूय एअरपोर्ट बऱ्या तरेन करूंक शकता. हे गेले 3 वर्सांचे जे फिगर्स आसा दाबोळीचे किंवा मोपा हे दाखोवन दिल्ले आसा आनी काही रुमर्स हेवटेन तेवटेन जे पसरता ताजी दखल घेवन आमचे मंत्र्यान राज्यसभा खासदाराक घेवन वचून आतां सगळ्यात पयली एकूच जे आसा इतलो विशय आशिल्लो पूण एखादी डिफेन्स फोर्सिसान काम केल्लो सुद्दां दक्षिण गोंयचो खासदार स्वताक कॅप्टन म्हणटा तोच आपले राजकीय स्वार्था खातीर त्याच डिफेन्स फोर्सिसाक केन्ना हिरो म्हणटा केन्ना विलन करता ही दुर्दैवाची गोष्ट आसा ती निंदनीय आसा. आणि आपल्या राजकीय किंवा दक्षिण आणि उत्तर गोवा हांचे भितर दोगां भितर फूट घालपा खातीर हे विमानतळाचे हाजे फुडें विशय काडचे न्हय अशी आमची अपेक्षा आसा. ह्या लोकांची आमी सामके कठोर शब्दान निंदा करता. बाकीचे जे विस्तारान जे म्हायती आसा ती आमचे राज्यसभा खासदार तुमकां त्या विशयी दितले. हांव मागता सदन मागीर की तुमकां संबोधीत करचें. आजच्या पत्रकार परिषदेक म्हजे बरोबर उपस्थित आमचे उत्तर गोंयचे जनरल सेक्रेटरी रुपेश कामत हांव तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत करता. आणि आजची पत्रकार परिशद तुमच्या समोर हांव उलयता आसतना सगळ्यांत पयलीं हांव म्हजी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आनी गोंयच्या लोकांक धन्यवाद दिता कारण त्यांच्यामुळेच वेगवेगळे विशय आमच्या भारतीय संसदे भितर म्हाका मांडपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. ह्या वेळार आमची संसद जे पार्लिमेंट सेशन हे तशें 2 टप्प्यांनी चलतलें. पयलो टप्पो जो आसता तो 28 फेब्रुवारी ते 28 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारी आणि सेकंड टप्पो जो आसा तो 9 मार्च ते 2 एप्रील अशें 2 टप्प्यान चलतलें. पयल्या टप्प्या भितर जे पार्लिमेंटान जे कितें जालें त्या संदर्भांतलें ब्रिफींग हांव तुमकां दिता आनी मागीर बाकीच्या विशयाचेर उलयता. 28 फेब्रुवारी आमच्या पयलें जेन्ना सेशन जाता तेन्ना नवीन वर्साचे पयले दीस महामहिम राष्ट्रपती आपलें अभिभाशण संबंद वर्साचो अहवाल वाचन करता कशा पद्दतीन देशाची सुदारणा जाल्ली आसा ती आनी येणाऱ्या दिसांनी कितें करपाक सोदता त्या संदर्भांतलें ब्रिफींग दोनूय जे हे आसात पार्लिमेंट अपर हावस राज्यसभा आनी लोकसभा हेंचे जॉयंट सेशन 28 तारीख जालें. 29 तारीख आमचो इकॉनॉमीक सर्वे जो आसा आर्थीक त्या संदर्भातलें ऑन द टेबल ऑफ द हावस थंय दवरलो आनी त्यानंतर 13 तारीख पर्यंत जे वेगवेगळे विशय पार्लिमेंटा भितर दवरले. 1 तारखेर आयतार आसून सुद्दां पयल्या वेळाचेर 1 फेब्रुवारी त्या देशाची बजेट माननीय आमची फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामनजी अंडर द लिडरशीप ऑफ प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपीचेर नव्या वेळाचेर तिणें संसदे भितर आपले ह्या देशाचें बजेट दवरलें आनी पयली महिला जी प्रेजेंट करणारी बजेटाचें आनी 9 टर्म कंप्लीट एखाद्या मनशान आतां पर्यंत पयल्या वेळाचेर एक संदी तिका मेळिल्ली आसा. आनी ह्या देशा भितर आमी पळयता आसतना जर पळयलें जाल्यार सादारण एक 54.1 लाख कोटी ह्या रुपयाची बजेट दवरली. गेल्या वेळाचेर ती आशिल्ली 50.65 लाख करोड म्हणजे सादारण एक 7.4% इन्क्रीज इन द बजेट. आनी ही बजेट दवरता आसतना 12 लाख कोटी हे कॅपिटल एक्सपेंडिचराक दवरले म्हणजे 2014 पयलीं काँग्रेस आनी UPAचें सरकार तेवढे 2 करोड कॅपिटल एक्सपेंडिचर. आनी एखादी बजेट आमी जेन्ना तिका आमी स्ट्रॉंग बजेट केन्ना म्हणटात तर एखाद्या बजेटा भितर कॅपिटल एक्सपेंडिचराक जेन्ना पयशे चड दवरतात तेन्ना वेळार ती बजेट बरी स्ट्रॉंग बजेट अशी मानतात. कारण वेगवेगळे आसतले पण कॅपिटलाच्या भितरचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी डेवलप करतात तातूंतल्यान आमी एसेट डेवलप करतात आनी तातूंतल्यान वेगवेगळो विकास वेगवेगळ्यो डेवलपमेंटाच्यो ऑपॉर्च्युनिटी आनी वेगवेगळ्यो जॉबाच्यो ऑपॉर्च्युनिटी हे त्या माध्यमांतल्यान मेळटात. आनी अशा पद्दतीचें बजेट हे निर्मला सीतारामनजी हांच्यांनी भारतीय आमच्या संसदे भितर दवरलें. आनी ह्या दोनांचेर वेगवेगळ्यो चर्चा जाताल्यो. म्हाका 3 वेळाचेर ह्या संपूर्ण टर्मा भितर ह्या पयल्या टप्प्या भितर उलोवपाची संद मेळ्ळी एखादें भाशण करपाक. बाकीचे सब क्वेश्चन वगैरे ते आसताले ते बारीक पण एकूण महामहिम राष्ट्रपतीजी आमची मुर्मूजी हांच्या भाशणाचेर अभिभाशणाचेर
चर्चा करता आसतना म्हाका एक 12 मिनटाची संदी मेळ्ळी आनी तेचे भितर एकूण म्हाका उलोवपाक त्या हाचेर मेळ्ळें. त्या बजेटा भितर प्रोविजन आसा आनी खास करून सेल्फ हेल्प ग्रूप ज्यो आसा त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्यो महिला ते लखपती दिली जावच्यो हें तातूंतल्यान एक हें आसा. आनी आमी गोंयचो विचार केलो आसत जाल्यार 2014 ते आतां पासून म्हाका दिसता हांव लिस्ट वाचत जाल्यार केन्ना व्हडलें लिस्ट आसा ते लिस्टान वचना, पण एक थोडे आंकडे तुमच्या समोर हांव दवरतां. कारण बऱ्याच जाणांक संवय जाल्या की नेगेटीव उलोवपाची संवय जाल्या आनी आमी ह्या वेळार पळयतात कारण वेगवेगळ्या पद्दतीन नेगेटीव उलोवपाचें करतात. पण गोंयांत 2014 पासून आतां पर्यंत जर आमी पळयलें आसत जाल्यार 2020-21 ते हाच्या पासून 24,200 कोटी रुपया हे सेंट्रल रेव्हेन्यू गोंयांत दिल्यात 2020-21 आनी ते 25-26 पर्यंत 5,570 कोटी आतां ह्या वर्साचें कंट्रिब्युशन जें आसा तें दिवपाचें आसा. 1,405 कोटी हे अंडर स्पेशल असिस्टंट 25-26 दिल्यात. 3,000 ते 4 कोटी रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक आमकां दिल्यात. 650 कोटीचे आमकां सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्किमी गोंयांत दिल्ल्यो आसा. 654 कोटी युनियन मिनिस्ट्री रोड ट्रान्सपोर्ट हायवे नॅशनल हायवेक आमकां दिल्यात. 3,426 कोटी सेंट्रल फंड फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन गोवा फॉर लास्ट इयर्स फॉर लास्ट सो मेनी आफ्टर 2014. 750 कोटी असिस्टंट फायनान्शियल असिस्टंट आमकां 23-24 दिलो. 2,452 कोटी आमकां फाटल्या वर्साक 2025 वेगवेगळे प्रोजेक्ट करपाक गोंयांत दिल्ले आसा. त्यामुळे हांव बऱ्याचदा सांगता की 2014 पयलीं गोंया भितर आनी केंद्राक आमी आज आमी जशें डबल इंजीन म्हणटात की गोंयांत डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी केंद्राक नरेंद्र मोदीजी तशी हांगाय सरकारान डबल इंजीन ट्रिपल इंजीन करताले. पण जितले पयशे त्या वेळार इन्फ्रास्ट्रक्चर तितले पयशे आज आमी ह्या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जेन्ना केंद्राक जालें तेन्ना पासूनच्यान आज आमी पळयतात वेगवेगळे डेव्हलपमेंटूय आमी पळयतात. आनी त्यामुळे हे सगळें जर पळयलें आसत जाल्यार एक पॉजिटीव अशा पद्दतीचें बजेट आनी त्या बजेटाचेर उलोवपाक म्हाका एक संद मेळ्ळी आनी ताचो फायदो गोंयांत आमकां कशा पद्दतीन जालो हांवें तें सांगिल्लें आसा. आनी एक दुसरी बाजू जर आमी पळयली आसत जाल्यार दुसऱ्या वटेंतल्यान काँग्रेसीक संवय जाल्या. कारण प्रत्येक वेळाचेर फटींग म्हणा कशी उलोवप हें जर कोणा कडेन शिकूं जाय जाल्यार काँग्रेसी कडेन. तेंचे नेते जे आसात राहुल गांधी पसून वयले ते देशा भितर कशें वायट हें वचून भायर सांगतात. आनी आमचे गोंयचे नेते जे आसात काँग्रेसचे खास करून आनी बाकी लिडर गोंयांचे बरें उलोवंक जाय तें सोडून नेगेटीव कशें उलोवप हें उलयतात. म्हणजे हांव मुद्द्याचेर इतलोच येता की गेले 2 दीस हांव पळयतां आनी हांवें केन्ना तरी येतकच म्हणजे हांवें तुमचे समोरूय उलोवंक जाय म्हणून आमचे दक्षिण गोंयचे खासदार बाब इरियाटो हांच्यांनी एक स्टेटमेंट केलें की ते पार्लिमेंटांतल्यान भायर येवन स्टेटमेंट केलो भितर न्ही की तांकां खंय कॉन्फिडेन्शियल कितें तरी सांपडला की एअरपोर्ट कितें तरी आंदोलो बंद करपाचो आसा आनी कितें अशा पद्दतीची अफवा. तेणें खंय कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट पळयलो. तेच्या पयले दीस हांव आनी आमचे मंत्री मवीन बाब गुदिनो हे आमचे डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंगाक मेळ्ळे. तेच्या पयलीं आमी आमचे मुख्यमंत्री आसले तेन्ना आनी एकदां मेळ्ळे आनी आमी तांकां रिक्वेस्ट केलो कारण दाबोली एअरपोर्टाक टायम लिमीट ना ताका थ्रू आउट द टायम 24/7 ते वर्क करंट प्रायवेट एअरपोर्ट. हांगा डिफेन्स एअरपोर्ट असल्या कारणान हांगा थोडेशे 8:30 ते 12 पर्यंत थोडे रिस्ट्रिक्शन आसता आनी त्यामुळे त्या टायमाचेर फ्लायटी येवपाक थोडो अडचण आसा नंबर 1. आनी दुसरें त्या भागा भितर सरावंडींग भाग मेबी हें आसल्या कारणान ते हायट लेवल वाडोवपाक मेळना आनी त्यामुळे त्या संदर्भांतले आमी उलोवपाक आमी डिफेन्स मिनिस्टराक मेळ्ळे आदले दीस आनी ताका आमी रिक्वेस्ट केलो की जमता अशें जाल्यार ती 8:30 ते 12 पर्यंत आमकां जर एक आनी 1 वर जर थंय थोडो जर दिवपाक मेळटा सिविलियन एअरपोर्ट वापरपाक जाल्यार बरें जातलें. दॅट इज अ रिक्वेस्ट कारण तें जातलें भितरल्यान की नको. पण त्यामुळे ते जाल्या नंतर दुसरी स्टेटमेंट की कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट नंबर 1 2028 पासून राष्ट्रपतीचें भाशण जाल्या नंतर एक दीस बजेट प्रेजेंटेशन नंतर काँग्रेस म्हणून ती केवळ हंगामा घालपाचें काम करता. तेचो लिडर जो आसा राहुल गांधी तो खूब भुरगेपणा करता आनी प्रत्येक दीस एडजॉर्न जाता लोकसभा थंय काय कोण भितर बसना आनी सहज हें म्हणटकच हांव परत दुसरे दीस वचून डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून कितें रिपोर्ट बीन जाय त्यामुळे कितें काय म्हणून म्हणजे हांव रुलींग पार्टीचो म्हाकाच जर तो पेपर मेळ्ळो ना जाल्यार ताका खंयच्यान पेपर मेळ्ळो तरी तो प्रूव करचो पयली गोश्ट. सेकंड थींग दाबोली एअरपोर्ट जो आसा मोपा एअरपोर्टाच्या पयलींचे कॅबिनेट डिसिजन आसा मनोहर भाई पर्रीकारानूय तेन्ना सांगिल्लें. डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्याय उलयले. आमचे प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें की गोंया भितर दोनूय एअरपोर्ट केन्नाच बंद जावचे ना दोनूय एअरपोर्ट उरतले. आनी हें करता आसतना आज जर पळयलें आसत जाल्यार ह्या देशा भितर नरेंद्र मोदीचें सरकार आसा तें बंद करपाक ना.
ह्यांच्या टेन्युअरान 2014 पर्यंत ह्या देशा भितर केवळ 75 एअरपोर्ट असले. आज देशा भितर 160 एअरपोर्ट आसात आणि आमचे प्रधानमंत्र्याचे एक स्वप्न आसा बाय 2047 पर्यंत 350 ते 400 एअरपोर्ट देशभरा भितर जावं जाय. संबंध देशा भितर वेगवेगळ्या भागा भितर सिव्हिल नेव्हीचे एअरपोर्ट एअरफोर्स हांचे वेगवेगळे एअरपोर्ट आसतले. पण जेन्ना एखादें युद्ध जाता त्या वेळाचेर ते बंद म्हळ्यार आमी ऑपरेशन सिंदूर पळयलें त्या वेळाचेर बॉर्डरीचे ज्यो स्टेटी आसात तेंचे सगळे एअरपोर्ट बंद उरलेले आनी त्या वेळार तेन्ना खंय तरी खंयचो रिपोर्ट एखादें जर एअरपोर्ट एखादें जर युद्ध जाता तेन्ना बंद दवरता म्हणून तें जर सांगात जाल्यार तो एअरपोर्ट आतांच बंद उरतलो अशा पद्दतीच्यो घोशणा हेंच्यांनी करचे न्ही. खरें म्हणत जाल्यार आमी दक्षिण गोंयच्या लोकांची मजा करतात खट्टा उडयतात काय कितें. कारण आमी जरी उत्तर गोवा आसले जाल्यार अजुनूय म्हजो हें आसा की दोनूय एअरपोर्ट जे आसा ते चालू उरतले हांव ठामपणान सांगपाक सोदतां. आनी त्या वेळार विंगेटोन आनी तेच्या बाकीच्या मंडळीन नाका ती अशी पिशापणां उलोवची न्हय जेणे करून गोंयच्या संदर्भात ते पॉझिटीव उलयात. आनी तुका जर कितें खरेंच जर कितें आसलें आसत जाल्यार थंय आमकां तरी सांगात न्ही कोणें कितें पळयलें. हांव ताका चॅलेंज दिता तेणे एक तरी डॉक्युमेंट गोंयच्या सरकाराच्या संदर्भात तो उलयता कितें दिला म्हणून तो किंवा तेणी थंय जर कितें रिपोर्ट त्याची कॉपी हाडून दिवची. उगीच अश्यो बदनामीच्यो गोश्टी करच्यो न्ही. भारतीय जनता पार्टीचें सरकार केंद्रांतलें आसत किंवा गोंयचें आसत हें सदोदीत विकासाक लागून आसा आनी म्हणून आज आमी पळयतात की 2014 नंतर कशा पद्दतीचो विकास जाल्लो आसा. म्हणजे प्रत्येक सेक्टरा भितर विकास म्हणजे पत्रादेवी पासून पळय नाक्या पर्यंत आमी हायवे पळयतात. जे तिसरे ब्रीज जेन्ना आमी बांदताले मनोहरभाई पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आसले अटल सेतू जेन्ना बांदताले तेन्ना हेच लोक क्रिटिसायज करताले. जुवारीक ज्या वेळार आमी पळयलें की सेकंड ब्रीज बांदपाक हेंच्यांनी फावंडेशन स्टोन कितले तरी घातले आसतले ते सगळे जर भितरल्यान काडले जाल्यार एक बिल्डींग तयार जातली अशें फावंडेशन स्टोन पण करपाक शकले ना. पण आज जर आमी पळयलें आसत जाल्यार 4 लेनींग रोड आसत फ्लायओव्हर आसतले सगळ्या भागा भितर ब्रिजां आसतलीं एअरपोर्ट आसतले हॉस्पिटलां आसतलीं हो प्रत्येक इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा हो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाचें काम भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान सदोदीत केल्लें आसा. ह्या बजेटा भितर आमी पळयता आसतना पळयतात की वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो आसा म्हणजे हेच्या भितर आमी पळयलें की हाय स्पीड रेल जी आसा जी रेल जी आसा केवळ आमी पॅसेंजरांक व्हरतली अशी न्ही पण रेल जेन्ना कनेक्ट जाता वेगवेगळ्या हातूंतल्यान तातूंतल्यान आमी आमची गुड्स जे आसात डेलिव्हर फ्रॉम दी एक प्लेस टू दुसरे प्लेस ते कमीत कमी कॉस्टा भितर तातूंत वचपाक शकतात. त्यामुळे हाय स्पीड रेल आसत इनलँड वॉटरवेज आसात आनी अर्बन आनी इंडस्ट्रियल इंटिग्रेशनच्या संदर्भात तांचें जें विजन आसा की प्रत्येक हाच्या भितर आमकां एक वेगळ्या पद्दतीचे हें जें आसा कनेक्टिविटी ही आमकां करपाक जाय. वेगवेगळ्यो जे आमचे यूथ आसात तांकां एक संदी दिवपाक जाय. चलयो मदीं ज्यो आसात तांकां शिकपाक जाय आसत जाल्यार तांकां रावपाची फॅसिलिटी मेळपाक जाय आनी म्हणून तांच्यांनी प्रत्येक डिस्ट्रिक्टा भितर एक लेडीज हॉस्टेल आसूं जाय हें केल्लें आसा. गोंया भितरूय ताचो लाभ मेळटलो. बऱ्याच जाणांचे प्रश्न गोंयचें नांव घालूना अरे गोंयचें नांव भितर प्रत्येक स्टेटीचें जर नांव घातलें आसत जाल्यार बजेटाचो बूक म्हाका दिसता 200 पानांचो करचो पडटलो आनी त्या वेळार त्या स्किमीचो सगळ्यांक फायदो आसता. आमी जे हे म्हणटात हाच्या भितर हॉस्टेल आसत त्या हॉस्टेलांत म्हणल्यार जाल्यार सगळ्या स्टेटीचीं नांव घालचीं पडलीं देशा भितरल्या सगळ्या जिल्ह्यांची नांव घालची पडली. त्यामुळे त्याचो फायदो जो आसा तो सगळ्या जाणांक तातूंतल्यान जातलो. बायो फार्मा शक्ती म्हणून ज्याच्या भितर ताणें 10,000 कोटीचें प्रोविजन केलें तातूंतल्या भितर बऱ्योचश्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा ते तातूंतल्यान सगळे जाणांक मेळपाक शकतल्यो. इलेक्ट्रॉनीक कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरींग स्कीम जी आसा ताचे भितर 40,000 कोटीचें प्रोविजन केलें. ताचो फायदो देशांतल्या वेगवेगळे इलेक्ट्रॉनीक इंडस्ट्री जी आसा ताका मेळटलो. कंटेनर मॅन्युफॅक्चरींग आसा तातूंत 10,000 कोटी दवरल्यो आनी MSME सपोर्ट कारण धंदो करता आसतना बारीक हे जे आसा इंडस्ट्री आसा तांकां सपोर्ट करपाक लागून सुद्दां 10,000 कोटीचें प्रोविजन केल्लें आसा. आनी कॉर्पोरेट मित्र म्हणून एक नवें कॉन्सेप्ट तयार केलो जेणे करून प्रोफेशनल जे आसात चार्टर्ड अकाउंटंट ICAWA अशा सगळ्यांचे गायडन्स ह्या बारीक ज्यो इंडस्ट्रीज आसात तांकां सपोर्ट करप तांकां वेगवेगळ्या टप्प्याचेर तांकां मदत करप अशा पद्दतीचें प्रोविजन केल्लें आसा जेणे करून बारीक बारीक इंडस्ट्री जे आसा ते सुद्दां ग्रो जावंक जाय. कारण आज ज्या तरेचो स्कोप आमी जेन्ना फ्री ट्रेड विथ युरोपियन युनियना बरोबर जालें प्लस अमेरिकन टॅरिफ दवरली त्यामुळे आज जग आमकां ओपन जाल्लें आसा आनी त्यामुळे त्या पद्दतीचो वर्क फोर्स जो आसा तो आमकां तयार करपाक जाय. त्यामुळे तो तयार करपाचें काम ह्या वेळाचेर केल्लें आसा. खास करून इन्कम टॅक्साचो एक्ट जो आसा 1961 चो एक्ट आसलो तो खूब पळयतातूच भंय दिसतालो. तो सिम्प्लिफायड प्रोसिजर करप हें सुद्दां हें केल्लें आसा
आणि त्यामुळे एक हेल्थी बजेट ज्याच्या भितर मॅन्युफॅक्चरींग आसत, इन्फ्रास्ट्रक्चर आसत, क्लीन एनर्जी आणि टेक्नॉलॉजी अशा पद्दतीन आमी वापर करतले. अशा पद्दतीचें विकसीत भारताचें स्वप्न दवरपी हे जे बजेट जें आसा त्या बजेटाचो सगळ्यांक फायदो जातलो. खास करून गोंयचो विचार जर आमी केलो आसत जाल्यार त्याच्या भितर तांच्यांनी कोकोनट प्रमोशन स्कीम ही स्कीम हाडली ज्यामुळे आमचे कारण गोंयांत आमी डिपेंड ऑन कोकोनट आमी खातात. आमकां चड आमचो सगळोच वापर आमी नाल्लाचेर करता आणि त्यामुळे त्याच्या भितर एक नवीन टेक्नॉलॉजी नव्या पद्दतीची सपोर्ट ह्या हातूंत भितर दिल्या नंतर आमचे जुने जी माडाची झाडां आसा ती बदलून नवीन लावपाची आसत जेणे आमकां प्रोडक्टिविटी वाडटली आणि आमचे कोकोनट जे आसात ते गोंया भायर आमी आसत की बाकी कडेन आमकां विकपाक संद मेळटली. इम्प्रूव्ड व्हेरायटी त्याच्या भितर येवपाक शकतली आणि हे करता आसतना कॅश्यू प्लांटेशन ताचो आमकां गोंयांत एक बऱ्या तरेन फायदो जावपाक शकतलो. त्याच्या भितर आमी गोंयचो विचार जर केलो पळय पार्लमेंटांनी सांगलें सगळ्याक आमी काजू म्हणजे आमी दिल्ली जर काजू खाल्लो जाल्यार त्या काजूची टेस्ट आनी गोंयच्या काजूची टेस्ट वेगळी आसता. गोंयचो काजू आमचो आसा पळय तेजो ऑर्गेनीक काजू तो खावपाची टेस्ट जी आसा ती वेगळी आसा आणि त्यामुळे त्या हाका सुद्दां तेजें प्लांटेशन वाडोवपाचो आसत, तेजें प्रोडक्शन वाडोवपाक लागून आसत वेगवेगळो सपोर्ट ह्या बजेटा भितर तातूंत दवरिल्लो आसा आणि त्यामुळे आमचे क्रॉप जे आसा ते वाडपाक तातूंत संद मेळटली. सँडलवूड हो कर्नाटका भितर आसलो आमकां तेजो व्हडलो हें जायना पण हे करता आसतना फिशींग इंडस्ट्री जी आसा त्याच्या भितर सुद्दां एक भरपूर स्कोप आसा जेच्या भितर आमी आमची फिशींग फेर हे जी एक्टिविटी जी आसा ती आमी त्याच्या भितर वाडोवपाक शकतले. आमी वेगवेगळी टाउनां जी आसा त्याच्या भितर वेगवेगळे आमी जशे स्कीम इंडस्ट्री इन्स्टिट्यूशन म्हणजे सायन्स टेक्नॉलॉजी इंजिनियरींग आनी मॅथमॅटिक्स अशा पद्दतीचे एज्युकेशन दिवणाऱ्यो संस्था जे वेगवेगळ्या भागा भितर हे शिक्षण घेतल्यो जाचो फायदो एखादो भुरगो रेडी जातकच तो त्या इंडस्ट्रीक मेळपाक जाय अशा पद्दतीची बजेट आसा आणि त्यामुळे एक वेगळ्या पद्दतीचे टॅक्सटायल इंडस्ट्री आसा त्या टॅक्सटायल इंडस्ट्री भितर सुद्दां आमच्या भारत देशा भितर कारण आमी पळयता हांगा कोयंबतूर ही तामिळनाडू इज वन ऑफ द हायेस्ट मॅन्युफॅक्चरींग ऑफ टॅक्सटायल त्यामुळे त्या टॅक्सटायलान सुद्दां आमच्या हाका फायदो मेळूंक जाय, आमच्या फिशींग इंडस्ट्रीक फायदो मेळूंक जाय, आमच्या शेतकऱ्याक फायदो मेळूंक जाय अशा पद्दतीचे एक वेगळ्या पद्दतीच्यो फायदो. तशेंच सीमार्ट म्हणजे महिला जी आसा आमी म्हणटात की महिला सशक्तीकरण महिला एम्पॉवरमेंट आणि खऱ्या अर्थान भारतीय जनता पार्टीचे नरेंद्र मोदीचे सरकार देशा भितर येतकच महिलेक कशा पद्दतीन एम्पॉवर करतात आमी पळयतात ताचो रिजल्टूय आज आमी पळयतात. म्हणजे आज आमी पळयलें आसा जाल्यार एक अशें क्षेत्र ना की ज्या क्षेत्रा भितर आज महिला काम करना. मागीर ती महिला पायलट आसत बरी प्रोफेशनल आसतली इंजिनियर आसतली चार्टर्ड अकाउंटंट आदोगाद बरी बिजनस इंटरप्रायजर्स किंवा बरे तरेची रिपोर्टर प्रेस रिपोर्टर हे सुद्दां आज आमी महिला पळयतात आणि त्यामुळे ती महिलेक आनीक सशक्त करपाक जाय ती लखपती दिली जावं जाय अशा पद्दतीचे आमी पळयता आसतना पळयलें आसा. म्हणून सी मार्ट जें आसा अशा पद्दतीचो नवीन कॉन्सेप्ट तांच्यांनी हाडपाचें थारायलें जेणे करून त्या महिलेक आपण जे कितें करतात घरा भितर आपापल्या भागा भितर तो प्रोडक्ट वेचपाक एक मार्केट मेळटा त्याच्या भितर वेगवेगळे व्हेरायटी ज्यो आसात त्यो तांकां एक मार्केट दिलें आसत जाल्यार ती आत्मनिर्भर जावपाक शकतली, सशक्त जावपाक शकतली, एम्पॉवर्ड जावपाक शकतली. आमी ठामपणान सांगतात आणि आज जाहीरूय सांगता काल मुख्यमंत्री उलयले आज हांवूय सांगता हांगासर की दाबोळी एअरपोर्ट आणि आमचो मोपा एअरपोर्ट हे दोन्ही एअरपोर्ट चालू उरतले खंयचोच एअरपोर्ट बंद जावचो ना आणि त्यामुळे लोकांची गैरसमजूत जी आसा कोणी करची न्ही कोण कोणा कडेन राजिनामो मागता कोण आनी कितें मागता कितें फकाणां चल्लें. अरे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जें आसा हें विकास करपाक आसा खंयचो विकास मोडपाक ना. तो मोडपाक जर आशिल्लो जाल्यार हो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयारूच जावचो नासलो कारण ह्या लोकांक आज इलेक्शनान एकय मुद्दो उरूना. प्रत्येक वेळाचेर एखादें आंदोलन करप आनी गोंयचें नांव बदनाम करप एखाद्या टुरिजमाच्या संदर्भात वेगळें उलोवप जेणे करून टुरिस्टांक भंय निर्माण करप. आमी उलयता आसतना आमकां गोंयचो अभिमान आसूं जाय. गोंयच्या संदर्भात म्हजें गोंय आसा हें पयलीं मनांत दवरूं जाय. राजकारण आमी करता आसतना वेगळें करूं जाय. तें राजकारण करता आसतना गोंयच्या लोकांक त्रास जावं जायना गोंयच्या संदर्भातली वायट बातमी भायर वचूं जायना अशा पद्दतीचें स्टेटमेंट केलें जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना कारण प्रत्येकाक अधिकार आसा. प्रत्येक जाण हेजो ऑपोजिशन डेफिनेटली करूं जाय पण तें करता आसतना भारतीय जनता पार्टीचेर क्रिटिसायज करात कांयच प्रॉब्लेम ना. पण एखादो क्रिटिसिजम गोंयच्या संदर्भात करून ताका जर धोको निर्माण जाता आसत जाल्यार तो कोणें करचो न्ही. आज आमी पळयता आसत जाल्यार देशभर ज्या तरेन आज दोन्ही एअरपोर्टार म्हणून 110 फ्लायटी चलतात म्हणजे 220 टायम जालेले एक वेळ यो आनी एक वेळ वचप. आज खंयचोच एअरपोर्ट इंडिपेंडंटली इतलें कॅटर करपाक शकना. मुंबय सारकिल्या शहरान आज 3 एअरपोर्ट जाले म्हणजे पयलींचो एअरपोर्ट बंद जातलो काय कितें. सांताक्रूजचो एअरपोर्ट आसा दुसरो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा नवी मुंबय एअरपोर्ट जालो
आज सगळीकडे असतात पळयतात नेव्ही असत एअरफोर्स त्यांचे एअरपोर्ट आसा पुणे हांगासर एअरफोर्स एअरपोर्ट आसा राजस्थानात जर वचत जाल्यार थंय तांचो एअरपोर्ट आसा आनी त्यामुळे सगळे एअरपोर्ट जरी असले जाल्यार ते एअरपोर्ट सिव्हिलियनांकूय वापरूंक जाय एखादो एअरपोर्ट जर बंद करपा आसत जाल्यार थंय फ्लायओव्हर कित्याक करता थंय एक्सटेन्शन कित्याक केलें अजुनूय 250 कोटी म्हणून थंय त्या थंयचें आनीक एक्सटेन्शन करपाचें आसा आनी त्यामुळे हे जर सगळें करता आसत जाल्यार लोकांक मिसगायड करचें न्ही केवळ इलेक्शनाक लागून इलेक्शनाक 2027 जावपाचें आसा त्या पर्यंत वेगवेगळे तुम्ही पॉलिटिकल कितें आमचेर ठेवले आज ज्या तरेन आमी पळयतात की पार्लिमेंटा भितर भायर केवळ फकाणां जाल्लेले ज्या तरेचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणून जे कितें दवरूं जाय तें थंय दवरूं ना आनी त्यामुळे तो देश कसो वायट हे वचून भायर देशांत सांगता आनी हे आमचे लोक जे आसात ते गोंय कशें वायट हें सांगतात तातूंतल्यान गोंयच्या ट्युरिजमाचेर परिणाम करपाचें काम करता तेंच्यांनी कृपा करून करचें न्ही आमी सगळ्यांनी म्हणून गोंय करपूं जाय सगळ्यांनी म्हणून गोंय फुडें व्हरपाक जाय आनी त्यामुळे ते जर व्हरतले आसत जाल्यार फटींगपणां जी आसा ती उलोवपाचें बंद करपाक जाय कारण आमची इकॉनॉमी जी आसा ही ट्युरिजम इकॉनॉमी आज खऱ्या अर्थान आमकां आनीक वाडोवपाची आसा फ्लायटी वेगवेगळ्या भागा भितर कारण आज फ्लायटी कमी आसात त्यामुळे आमचो म्हणून हांव प्रत्येक वेळाचेर हांगा फ्लायट जाय थंय फ्लायट म्हणून मागतात कारण कितें अजुनूय कितले तरी फ्लायटी म्हणजे आज 110 आसा ती संख्या येणाऱ्या दिसा भितर 150-200 जावपाक जाय आनी ती जर जातली आसत जाल्यार आमकां हे 2 पावचें आनी करचो पडटलो कारण गोंयचें पॉप्युलेशन जर पळयलें न्ही गोंयांत येणाऱ्या फ्लायटीची संख्या जर पळयली आसत जाल्यार कितल्या तरी पटीन हाय आसा कारण गोंयांत ट्युरिजम तितलो येता आनी त्यामुळे तो ट्युरिजम येवंक जाय गोंय आमचें कशें वाड आमच्या भितर आमी डिस्कस करुया वायट म्हणून कितें कितें आसत जाल्यार आमच्या भितर आमी उलोवया तेन्ना म्हाकाय सांगूं येता आसलें हांवूय थंय पार्लमेंटान आसा अरे ते कितें फायल पळयलें मातशें वचून पळया दोगूय जाण म्हणून म्हाका सांगपाचें म्हाका सांग हांव वचून पळयता खंय फायल आसा हांवें दुसरे दीस वचून स्वता वचून परत राजनाथ सिंग पळयलो फोटो हांवें रिलीज करूं ना तो हांवें रिलीज केले तेणे म्हणलें सदांच की कित्याक काय म्हणून तुका पयर आपल्याक तुका येवन सांगला मरे पण आनी अशें करतले काय म्हणून कोण सांगता काय म्हणून हांवें म्हणलें आम आदमीचो केजरीवाल उलयता तो म्हणलो हांगा तेजी सत्ता गेल्या म्हणून तो फ्रस्ट्रेट आहा तो थंय उलयता हांवें म्हणलें आमचो खासदार उलयता आमचे कोण बाकीचे लिडर उलयतात बाकीचे म्हणजे आमचे न्ही बाकीच्या पार्टीचे तो म्हणलो ते पॉलिटिकल पण तांकांय कृपा करून सांगात तशें पॉलिटिक्स करचें न्ही जें कितें करपाक जाय पार्टीच्या संदर्भांतल्यान तुमी कितें जाय तें उलयात कांय प्रॉब्लम ना पण जो इफेक्ट ह्या गोंयच्या ट्युरिजमाक जातलो ह्या गोंयच्या भितर अस्वस्थता निर्माण जातली अशा पद्दतीचे स्टेटमेंट कृपा करून करचें कारण आमकां मेजर इंडस्ट्री ज्यो आसा मेजर हॉटेलां जी आसा ती आमची दक्षिण गोंयांत आसात त्यामुळे त्या हॉटेलांचे भितर अस्वस्थता निर्माण जावची न्ही त्यामुळे कृपा करून एखादें खरें जें आसा तें उलोवपाचें तेणी करचें पण आज तुमच्या समोर हांव ठामपणान सांगता भारतीय जनता पार्टीची ही भुमिका आसा खासदार म्हणूनय म्हजी भुमिका आसा आमच्या सरकार म्हणून भुमिका आसा की दोनूय एअरपोर्ट जे आसा ते उरतले कांयच खंयचोच एअरपोर्ट बंद जावचो ना दाबोली एअरपोर्टूय उरतलो मोपा एअरपोर्टूय उरतलो आनी त्यामुळे हे केवळ जे बऱ्याच जाणांक मुंगेरी लाल की हसीन सपने अशा पद्दतीची हेची परिस्थिती आसा ते केवळ स्वप्न पळयतात की 27 आमी कितें तरी करून आमकां सत्ता येवपाक कितें तरी करुया अशें केलें म्हणून सत्ता येवची ना तुमी ते कशें हांगासर बिहाराक एसआयआर करत करत तेंच्यांनी टायम वेस्ट केलो भितरल्यान तेंचे कांय खासदार उलयतात आमकां एखादें आमची जर कितें उलयतलो उलोवंक मेळटा आमची सदांच एडजॉर्न जाता म्हणटात ती हांगा लोकसभा राज्यसभा आमची झरडीत चली कारण ते तेंची शाणपणां जालना थंय आनी त्यामुळे बिहाराक तेंच्यांनी एसआयआर करून 2 म्हयने आवडायले ते 2 म्हयने जर तेंच्यांनी वचून जर लोकांक मेळले जाल्यार निवडून जाल्यार भितरले 10 तरी येवपाचे बिहाराक त्या इनोवान बसपाक 7 लोक जाय तेजे पेक्षा कमी लोक निवडून हाडले तेंच्यांनी ही परिस्थिती काँग्रेसची आसा आनी त्यामुळे हेंचो विचार जो आसा हो बेसिकली नेगेटीव उलोवन विचार करून मतां मेळना मतां मेळटली आसत जाल्यार पॉझिटीव उलोवचें पडटा हीत लोकांचेर पळोवचें पडटा आनी त्यामुळे तेंच्यांनी दक्षिण गोंयच्या लोकांचें हीत पळोवंक जाय गोंयच्या लोकांचें हीत पळोवंक जाय तो एअरपोर्ट केवळ दक्षिणेचो असो विचारून ना आमचो गोंयचो एअरपोर्ट आमचो एअरपोर्ट आनी त्यामुळे तोय एअरपोर्ट उरतलो तातूंत कांयच कोणें मनांत दवरपाची गरज ना हांव ठामपणान सांगता दाबोली एअरपोर्ट हो पूर्णपणे उरतलो आनी मोपा एअरपोर्ट उरतलो इतलेंच सांगता केला म्हटलें काय करपाचो आसा दाबोली आनी करपाचो आसा चालू आसा काम एक्सटेन्शन आसा एक्सटेन्शन काम चालू आसा हय बे थंय फ्लायओव्हर जाले बेचें काम थंय चालू आसा आनी त्यामुळे गरज नासतना अस्वस्थ जालें आमी वचून ताका सांग आमी रिक्वेस्ट करतात कारण कितें आसा की मदल्या टायमाचेर जर मेळटा जाल्यार आनी थोडो टायम म्हणटलो जेणे करून आनीक मेळ कारण 8:30 ते 12 मातशें बंद आसा ते पयलीं पसून आसा न्ही सो आमी रिक्वेस्ट केली की ते मेळचे आनी थंय कितें बिल्डिंगेची हायट वाडोवपाक तीन अडचण आसा आनी त्यामुळे त्या हातूंतल्यान थोडो सरावंडींग भाग तो करपाक दितले काय कितें तें उलोवपाक गेले
मदीं खंयच्यान कितें हाडून दिलें हांव नकळो. म्हणजे सेंट्रलाक तुमचो गव्हर्नमेंट आसा, डिफेन्स मिनिस्टरूय तुमचो आसा, सो डिफेन्स मिनिस्टरा कडल्यान एक स्टेटमेंट काडून विशय कित्याक अरे प्रधानमंत्र्यान स्टेटमेंट केलो न्ही, प्रायम मिनिस्टरान हांगा स्वता स्टेटमेंट केलो. आता विषय आता तो तो पण त्यावेळेस तो लोकल मनशाक लागून तो कित्याक दितलो तेजें हांव सांगता न्ही, एज अ राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लिमेंट विथ फूल ऑथॉरिटी आनी विथ फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव उलयता न्ही आज. हांव तेजे कडेन काल वयतकच मेळून उलयला आनी ताणें सांग न्ही हांव वचून स्टेटमेंट करता. काल मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केलो न्ही, आनी कितें जाय तेणे स्टेटमेंट केलो. इज नॉट आतां केन्ना तरी हातून येता तेन्ना उलयता, स्पेशली हांगा कोण तरी एकटो उलयलो म्हण तेणे स्टेटमेंट केलो. इज नॉट गुड न्ही. ज्या वेळाचेर एखादो मुख्यमंत्री गोंयचो उलयता ताणें ठामपणान काल सांगलें की आपण सांगता म्हणून कॅबिनेटाचें डिसिजन आसा. प्रधानमंत्री जेन्ना हांगा गोंयांत आयले तेन्ना ते उलयले. मनोहरभाई पर्रीकर सुरवातीक गोंयचे जाले तेन्ना आमी सांगिल्ले, तेन्ना कांय जाण सांगताले न्ही वा जावचे पयलीं बोवाळ घालताले न्ही, कारण तांकां संवय जाले प्रत्येक वेळाचेर नेगेटीव उलोवप आनी कितें तरी हें करपाचो प्रयत्न करतात. आनी त्यामुळे हांवूय एज अ रिस्पॉन्सिबल म्हणून हांवूय सांगता न्ही की दोनूय एअरपोर्ट जे आसा ते उरले ती खंयचीच फायल मूव जावना, खंयचेच जावना. ज्या वेळाचेर एखादें युद्ध आसता, सिंदूर ऑपरेशन जेन्ना जालें अशा वेळाचेर बऱ्याचदा कशें आसता की एअरपोर्ट जो आसा सिव्हिलियन एअरपोर्ट तो सिव्हिलियनाक वापरचो पडटा. त्यामुळे बॉर्डरचे एअरपोर्ट जे आसात ते बॉर्डरचे एअरपोर्ट राजस्थान एअरपोर्ट त्या वेळाचेर सगळे एअरपोर्ट बंद केल्ले ते युद्ध जावपाच्या हें सिंदूर ऑपरेशन. आनी अशा वेळाचेर डेफिनेटली एखादो पयली प्रायोरिटी कितें आसता तर हें कितें आसा तर भितर हेचो अर्थ कितें एअरपोर्ट सगळे बंद जातले. पुण्याचो एअरपोर्ट कोण चलयता, जोधपूरचो एअरपोर्ट कोणाचे कडेन आसा, आमी हांगा पळयतात आनी चेन्नई म्हाका दिसता एअरपोर्ट सुद्दां थंयचो. अशे वेगवेगळ्या स्टेटींतले एअरपोर्ट जे आसा हे एअरपोर्ट डिफेन्साचे आसा. अशा प्रकारचे आता इलेक्शनाक विधानसभेच्या इलेक्शनाक हार्डली 1 वर्स उरला. हय. अशा प्रकारचे विरोधी पक्षा कडसून सत्ताधारी पक्षाक अस्वस्थ करपी विविध स्टेटमेंट करचे. भविष्यात म्हाका मातसो प्रश्न, भविष्यात येत रावतले. सो हाचो इम्पॅक्ट तुमचे फुडल्या इलेक्शनाक जातलो काय कितें? म्हणजे आतां ही निकती सुरवात जाल्ली आसा, आनीक 10-100 एलिगेशन परत सत्ताधारी पक्षाचेर येवपाक शकता. हांव तांकां पूर्णपणे तेंच्यांनी करची तातूंत कांय दुमत ना. कारण पूण हें करता आसतना एखादे लोकांक त्रास जावं शकता, लोकांची अस्वस्थता वाडूंक शकता आनी टुरिजमाचेर तेजो त्रास जावं शकता अशें स्टेटमेंट करचें न्ही. भारतीय जनता पार्टीच्या संदर्भात जायते उलोवचें. एखादें जी गोष्ट कारण एअरपोर्टाच्या संदर्भात तुवें उलयतकच तूं अस्वस्थता निर्माण करता. म्हणजे एखाद्याक इन्वेस्ट करूं जाय, एखादो हॉटेल इंडस्ट्री जी आसा तेचे भितर अस्वस्थता निर्माण जाता. तातूंत तूं सारकें कितें करतलो? तूं तातूंतल्यान मतां वाडोवपाक शकना. पॉलिटिकल पार्टी म्हणून वेगवेगळे विशय घेवंक जाय. आमी वेगवेगळे विशय घेताले आसा, पण तातूंतल्यान स्थानिका भितर तुका हातूंतल्यान तूं गेन जावचो ना, पूण तूं इंडस्ट्रीक मार दिता. ह्या वेगवेगळ्या स्टेटमेंट करतकच टुरिजम इंडस्ट्री जी आसा, 5 स्टार हॉटेलवाले जे आसा तेंचे भितर अस्वस्थता निर्माण बंद जातलो काय कितें, बंद जातलो काय कितें. हातूंतल्यान तूं कितें करता? तूं मतां मेळना भितरल्यान. थंय रावपाक येणारो जर ट्युरिस्ट आसा तर तुका मत मारचो ना. तुका मत जर जाय अशे विशय घे की ज्या विशयान तुका मतां मेळूंक जाय. कांय प्रॉब्लेम ना. पॉलिटिकल पार्टी, राजकीय पार्टी एकामेकाचेर कुरबोडी करतलीच, कांय चिंता ना. पण ती करता आसतना लोकांक त्रास जावंक जायना. त्या करता आसतना धंदेकारांक त्रास जावंक जायना ही काळजी घेवंक जाय. जी गोष्ट जावना ती काल्पनीक तयार करून वचना न्ही. मोपा एअरपोर्ट बंद करतले अशा पद्दतीचो स्टेटमेंट हाच्या भितर तूं अस्वस्थता वाडयता न्ही. कारण एअरपोर्टा भितर हे बाकीच्यो इंडस्ट्री ज्यो आसा तेंचे भितर अस्वस्थता येता. अरे हेजे व्हडल्यो थंय कनेक्टींग टू दॅट वेर्ना इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट आसा, इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री. कितले लोक थंय ट्रॅव्हल करतात. गोंया भितर तूं पळयलें आमी जेन्ना ट्रॅव्हल करतात, आमी जेन्ना एअरपोर्ट त्या फ्लायटीन आमी हार्डली एक 200-250 जाण आसा, बाकी सगळो ट्युरिस्ट आसता. हाचो अर्थ गोंयांत ट्युरिस्ट येता, वाडत आसा, आनी कनेक्टिविटी वाडूंक जाय. म्हाका काल कोणे तरी आमच्या एका खासदारान सांगलें की तूं डायरेक्ट कनेक्टिविटी हांगा माग म्हणून ती शिर्डी हांवें मागली पण फ्लायटीन म्हणून उरल्या. हांगाल्यान आमी लंडनची फ्लायट बंद जाली ती येवपाक जाय. ते प्रॉब्लेम जाला कशें की तांचे कडेन फ्लायटी कमी आसा. कारण फ्लायटी ना कारण येणाऱ्या दिसांनी आज 110 जर आसत जाल्यार फ्लायटी जर येवपाक लागल्यो आसत जाल्यार बरेचश्यो ज्यो सिटी आसा त्यो कनेक्ट करपाक जाय. तिरुपती बालाजी डायरेक्ट फ्लायट जर हांगाल्यान गेली जाल्यार चलतलें तें, पण कनेक्टिविटी करपाक फ्लायट आसूंक जाय. आनी त्यामुळे एखादी उलयता आसतना त्याचो परिणाम टुरिजम इंडस्ट्रीचेर जावंक जायना, त्याचो परिणाम हॉटेल इंडस्ट्रीचेर जावंक जायना. हांव म्हणटा की तुवें वेगवेगळे विशय उलोवपाक मेळटा. म्हाका कितें कळटलें, म्हाका कोणें तरी म्हणलें की म्हाका एकट्यान म्हणलें की आमी म्हज्या फॅमिलीन कोण तरी तुमचोच कलीग तो हांगा राज्यसभेंत खासदार तेणें म्हणलो हॉटेल वेबसायटीर बूक केलें, हॉटेल जर वच जाल्यार हॉटेलूच ना ते बोगस वेबसायट. म्हज्या तकलेन कितें तरी उलोवंक जाय. हांवें म्हणून तयार केलो, हांव उलयलो कारण बारीक मनशाचो विशय.
त्यामुळे ह्या विशयाचेर सोदून काडून उलोवंक जाय ज्याचो फायदो तातूंतल्यान कितें तरी येतलें न्ही. ताचो एक कायदो येवंक जाय. वेबसायट जर हॉटेल इंडस्ट्रीची जर बुकींग कारण 0 वराचेर आमी पळयतात की वेगवेगळे फ्रॉड जातात आनी ताच्या भितर एक सायबर क्रायम म्हणजे गोंया भितर आमचे ट्युरिस्टीक प्लेस आनी बऱ्याचदा फ्रॉड असे फ्रॉडस्टर्स जे आसात हे भलतेच वेबसायटी तयार करतात आनी ताचे भितर लोकांचें बुकींग घेतात आनी बुकींग करतकच एखादो ट्युरिस्ट जेन्ना फॅमिलीक घेवन हांगा येता तेन्ना ताच्या लक्षांत येता की तें हॉटेलूय ना आनी तेजे पयशे गेले म्हणून मागीर ती वेबसायटूच गायब जाता. आनी त्या प्रमाणे एखादो मनीस जेन्ना एन्जॉय करपाक हांगा येता तेन्ना तेचेर तें टेन्शन येवचें न्ही आनी ताका एक सुरळीतपणान येवचें आनी देशभर कारण ते हे जे फ्रॉडस्टर्स आसात हे हांगा आयज जाल्यार फाल्यां आनी दुसरे कडेचे भोंवत आसतात आनी त्यामुळे एखादें रिस्पॉन्सिबल जे बुकींगची जी वेबसायट आसा ती बुकींग वेबसायट जर करतले आसत जाल्यार तेचेर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावचें आनी सरकारान तेचेर कंट्रोल दवरचो अशा पद्दतीची मागणी हांवें पार्लिमेंटा भितर 0 वराचेर घेतली. आनी त्या नंतर बजेट जें उलोवपाक बजेटाचेर उलोवपाकूय म्हाका संद मेळ्ळी आनी पयल्या वेळाचेर हांवें थारायलें की आमच्या निच्या भाशेन कोंकणी भाशेन ताचेर उलोवप. पयलीं हांवें एकदां मराठीन शपथूय घेतिल्ली मराठीन एकदां भाशणूय केल्लें. बऱ्याच वेळाचेर डिस्कशन हिंदी किंवा इंग्लिशीन उलोवप जाता पण ह्या वेळाचेर थारायलें की कोंकणीन उलोवप आनी कोंकणीन उलयता आसतना हांवें ओवरऑल ह्या बजेटीचो गोंयांत कितें फायदो जाता आनी गेल्या 2014 पासून आतां पर्यंत भारतीय जनता पार्टीचें केंद्रांतलें सरकार मोदीजीच्या लिडरशिपीचेर जेन्ना आयलें तेन्ना पासून आतां पर्यंत गोंयचो जो डेव्हलपमेंट विकास जो जाल्लो आसा ह्या विकासूय कशा पद्दतीन जालो ताचो फायदो कितें जालो ह्या संदर्भांतलें हांवें म्हज्या त्या स्पिची भितर दवरलें. आनी त्यामुळे हे करता आसतना एडिशनली हांवें पळयतात की वेगवेगळे प्रस्न हे हाचे भितर उपस्थीत करपाची एक संद मेळटा आनी त्यामुळे हांवें हे प्रस्न घेता आसतना गोंयचे सादारण एक वेगवेगळ्या विशयांचेर हांवें 90 प्रस्न विचारलेले आनी ह्या 90 प्रस्नांतल्यान आमचे सादारण म्हणजे 39 प्रस्नांची लेखी आनी ओरल उत्तरां अशी उत्तरां म्हाका पार्लिमेंटा भितर दिली. ताच्या भितर वेगवेगळे डिपार्टमेंट सादारण एकूण एक 39 डिपार्टमेंटां त्या डिपार्टमेंटाचेर म्हजे प्रस्न आसले. ताचे भितर नॅशनल यूथ एंड वर्कर स्कीम आसत, एम्प्लॉईज एनरोलमेंट स्कीम आसत, मागीर लेबर आसत, अशे वेगवेगळे डिपार्टमेंटां ज्या डिपार्टमेंटा भितर गोंयांत कितें फायदो आसा गोंयांत ताचो कितें लाभ मेळप अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो स्किमीच्या संदर्भात वेगवेगळ्यो सरकारच्यो येवजण्यो ज्यो आसात आनी वेगवेगळें देशभर इन्फॉर्मेशन कारण आमी राज्यसभा आसल्या कारणान संबंद देशभरांतले ताचेर विचारपाक मेळटा आनी त्यामुळे अशे वेगवेगळे प्रस्न हांवें ह्या अधिवेशना भितर विचारले आनी तेची बऱ्या तरेची उत्तरां म्हाका ह्या हाचे दिली. तेची तुमकां हें दवरता बरेचशे जर्नलांनी ती हायलायटूय केल्ली आसात बऱ्याच जाणांनी छापूनय हाडिल्ली आसा. अशे विविध अशे प्रस्न विचारपाची संद म्हाका ह्या पार्लिमेंट सेशना भितर मेळ्ळी आनी प्रामुख्यान जर पळयलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता की ह्या वेळाचेर जी बजेट दवरली ह्या बजेट केवळ ही 1 वर्साची जरी बजेट आसली आसत जाल्यार भारत देश 2047 आमी विकसीत राष्ट्र जें म्हणटात हे विकसीत राष्ट्र कशें जातलें ह्या संदर्भातली मुहूर्तमेढ दवरपी अशी बजेट आशिल्ली. तर कशा पद्दतीचो म्हणजे सगळ्या फॅक्टरांक म्हणजे ताचे भितर युवा आसत, महिला आसत, सिनियर सिटीजन आसत ह्या सगळ्या जाणांक आनी सबंद देशभर त्याचो कशा पद्दतीन लाभ जातलो अशा पद्दतीची एक बऱ्या तरेची बजेट ह्या वेळाचेर निर्मला सीतारामनजी देशाची फायनान्स मिनिस्टर हांच्यानी दवरली. आत्मनिर्भर भारत आमचे कशें जावपाक शकतात हें आसत आनी देशा भितर वेगवेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर बऱ्या तरेन आमी कशें डेवलप करपाक शकतले, जॉब क्रिएशन कशें जातलें अशा पद्दतीची एक वेगळी बजेट ज्या बजेटीन GDP जी आसा आमची ही 7%ाचो टप्पो पार करतली अशा पद्दतीचे जेणे करून आमी जे म्हणटात की येणाऱ्या 2 वर्सां भितर भारत देश जगातली 4थ्या नंबरची 3ऱ्या नंबरचेर पावलो. आज आमी 4थ्या नंबरचेर आसात आनी बाय 2047 जशी आज अमेरिका रूल करता तशा पद्दतीचे रूल भारत देश आमचो जगाचेर करतलो अशा पद्दतीचे बजेटी भितर वेगवेगळे आमी टप्पे पळयले. तातूंतल्यान एक पॉझिटिव्ह पॉयंट जो आसा तो आमी गेले 6-7 म्हयने पळयतात की USA आपले टॅरीफ जे आसा आमचे एक्सपोर्ट आमी जे गुड्स करतात तेचे टॅरीफ आपणें वाडयलें आनी त्यामुळे इंडियन मार्केटा भितर एक वेगळी अस्वस्थता निर्माण जाली आनी म्हणून आमचे वेगवेगळे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी वेगवेगळे खासदारांक वेगवेगळे डेलिगेशन हातून वेगवेगळे जे इंडस्ट्री आसा तांचे कडेन उलोवपाक लागले. हांवूय स्वता कोयंबतूर आपल्या विशाखापट्टणम आनी चेन्नय जे सेक्टर आसा फिशींग सेक्टर आसत आमचे टेक्सटायल सेक्टर, लेदर इंडस्ट्री आनी ऑटोमोबायल इंडस्ट्री हांचे जे स्टेक होल्डर आसात तांचे कडेन उलयता तांचे कडेन लक्षांत आयलें
युएसएन टॅरिफ हाय केल्या कारणान आमचो प्रॉडक्ट जो आसा तो अमेरिकेक एक्सपोर्ट करपाक आमच्या बिझनेसमॅनाक डिफिकल्ट जावपाक लागलो आनी त्यामुळे सगळ्या भितर एक टेन्शन आशिल्लें कितें जातलें काय म्हणून. पण आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे सदरीत चड उलयना, कमीच उलयतात, पण भितरल्यान देशाची चिंता आसता आनी म्हणून तेंच्यांनी युरोपियन युनियना बरोबर फ्री ट्रेड FTA सायन जाली. आनी ती सायन जातकच जशें आमी पळयतात की बऱ्याचदा अमेरिकेक दिसलें की आमी आतां हें करपाक जाय आनी म्हणून अमेरिकेन सुद्दां आपले USA टॅरिफ जे आसा ते सबंद जगातले सगळ्यांत कमी 18% हाडले आनी एक देशा भितर एक सगळे बिझनेसमॅन आसात, सगळे इंडस्ट्री आसात, तेंच्या भितर एक उत्साही वातावरण एक जालें आनी तातूंतल्यान एक बऱ्या तरेचें भवितव्य येणाऱ्या दिसांनी आमच्या देशाक आसा हे तातूंतल्यान दिसून आयिल्लें आसा. पण त्याचो लोकांक कॉमन मनशाक त्रास जावंक जायना आनी त्यामुळे कॉमन मनशाक आमी कशा पद्दतीन फायदो दिवपाक शकता तें उलोवंक जाय. डेफिनेटली एज अ पॉलिटिकल पार्टी पूर्णपणे अधिकार आसा ह्या डेमोक्रेसीक उलोवपाक जाय तें उलोवपाक, पूण तें करता आसतना अशा पद्दतीचें स्टेटमेंट करचें न्ही हें म्हाका हांगा सांगपाचें आसा. आनी त्यामुळे इलेक्शनाचे तुजो प्रश्न सारको आसा. इलेक्शना वेळार वेगवेगळे आरोप प्रत्यारोप बाकीचे आरोपूय जातात, आमी तेजेर काय खरें तेजो आरोप प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी करत आसतली एकामेकाचेर, पण ते करता आसतना त्याचो इफेक्ट बाकीच्या हाचेर जावंक जायना, परिणाम जावंक जायना. गोंयच्या संदर्भात आमीच टुरिजमाच्या संदर्भात आमीच वेगळे उलयतात. राहुल गांधी कसो वता आनी भायर फॉरेनान कितें तरी उलयता आनी येता. अरे देशाच्या संदर्भात पॉझिटिव्ह उलय. तुका जर कितें मांडपाक जाय आसत जाल्यार त्या पार्लिमेंटान उलय, थंय उलोवपाक कोणें हाडयलो, थंय वचून बोवाळ केलो, बायलांक फुडें काडली म्हणून प्रॉब्लेम सेटल जातलो. जे नेगेटीव सरकाराचे उलोवचे पूर्णपणे कितें आसता हावजा भितर जायते उलोवपाक मेळटा वीथ हे तेंचे जे नॉर्म्स आसात त्या नॉर्म्साचे ते उलयात. खरी बातमी आसा ती लोकां समोर हाडपाक थंय उलयात, थंय उलोवपाक कोणें हाडयलो. आनी हे पिरियड खबर आशिल्लें जाल्यार पार्लिमेंटान उलोवंक जाय लोकसभेन आपल्याक घराघरान उबो रावन सांगूंक जाय आसलें 0 वरांचेर काडपाक मेळटा. आपण इट इज कारण खरी जर ह्या गोंयची जर तळमळ आसलेली जाल्यार थंय उबो रावन सांगूंक जाय आसलें तेणें की आपण आयकलां की बंद जावपाचो खरो काय म्हणून, आनी थंय जर स्टेटमेंट करून हय आयलें जाल्यार डेफिनेटली हांगा प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगचें आमी उगी रावपाची. पूण जी गोश्ट खरी ना ही गोश्ट भायर येवन थंय स्टेटमेंट केलें म्हणून ताका अर्थ आसना. म्हजेनूय कितले स्टेटमेंट करपाक जाता, मी करनात. रियालिटी म्हाका जें कितें आसा गोंयच्या संदर्भात अभिमान आसा म्हाका गोंयचो, बारीक मनशाचो अभिमान आसा आनी त्यामुळे बारीक बारीक मनशाचे विशय हांव कशें तरी काडूंक मेळटा तें हांव सदांच करता तें करचें. तुम्ही पळयतात GNH.